कोंत्रादावेले बीएड इंग्लिश शिक्षकांनी बुधवारा उपास सोडलो। 23 दीस जाले हे शिक्षक पणजे धरण्याक बशिल्ले। सोमारा सावन तांणी उपास सुरू केल्लो। सरकारान इंग्लिश शिक्षक भरती खातीर 325 नवे पोस्ट काडल्यात। नवे शिक्षक घेतना उपासाक बशिल्ले शिक्षकांचो अणभव मतीन धरतले अशें उतर शिक्षण मंत्री परिकारान दिल्ल्यान उपास फाटी घेतला। आयचो 23 दीस आमी हांगार पणजेन आसली आनी सोमारच्यान हंगर स्ट्रायक कॉल आउट केल्लो। ते आयज हांव आनी म्हज्या वांगडा आनी थोडे पेरेंट्स आनी एक टिचर घेवन गेल्लो। सीएम सराक मेळ्ळो हांव आनी सरान सांगलें म्हाका की तुमकां भिवपाची कांय गरज ना, तुमी अप्लाय करात आनी तुमचो एक्सपिरियन्स हो कावंट जातलोच, सो कांय भिवपाची गरज ना। सो हांव सीएमाच्या उतराक आनी पेरेंट्सांक मान दिवन आयज आमचो स्ट्रायक विड्रॉ करता। आमकां सीएमाचो विश्वास आसा। फाल्यां गुढीपाडवो, गुढीपाडव्याक तुमकां सीएम कोडू कांयच दिवचो ना, गोडूच दितलो ही आमी अपेक्षा केल्ली आसा। आनी आमकां खात्री आसा की जरूर ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्री त्यांचो विचार पयलीं करतलो। अंदूचो दलित मित्र पुरस्कार सुहास सावर्डेकराक फावो जाला। 14 तारखेर बाबासाहेब आंबेडकराचे 122व्या जयंती सुवाळ्यान हो पुरस्कार दितले। आंबेडकर जयंती व्हडा दबाज्यान मनोवपाचे सरकारान थारायला। ही कार्यावळ आयतारा पाट्यार आंबेडकर उद्यानात जातली। दर वर्सा प्रमाणे अंदू ही जयंती मोठ्या दबाज्यान पणजे आंबेडकर उद्यान जे आसा त्या उद्यानात संपन्न जातली। दलित मित्र पुरस्कारा खातीर बाब सुहास सावर्डेकर यांका ह्या वर्साचो दलित मित्र म्हणून हाजी निवड जाल्ली आसा। हो कार्यक्रम यशस्वी करपा लागून गोंयच्या विंगड भागांतल्यान जे असंख्य आमचे ज्ञाती बांधव जे सगळे स्तराचेर आशिल्ले लोक हांकां ह्या स्थळाचेर हाडपा लागून आमी योग्य अशी म्हणजे वाहतूक वेवस्था केल्ली आसा। गोंय राज्य मायनिंग बंदीचो परिणाम जाल्लो वाठार म्हूण सरकारान घोशीत करचो अशी मागणी गोंयचे बार्जवाल्यांचे संघटनेन केल्या। सरकारान तशें केल्यार बँको ज्यूर माफ करतल्यो अशें संघटनेचो सचिव म्हणटा। फुडाराक जर मायनिंग कमी जालें जाल्यार बार्जवाले बार्जी स्क्रॅप करूंक तयार आसात, पूण स्क्रॅपाचें मोल आनी रिणाचे रकमे मदलो फरक सरकारान दिवचो अशें संघटनेन मागला। 25 आनी 26 एप्रिलाक संघटनेचे वांगडी दिल्ली जंतर मंतराचेर धरण्याक बसतले। बरेचशे बाज आसा तांकां दिसता की आतां आमी आनी फुडें बाज चलोवपाक शकचे ना म्हणून, पण तेंचे कडेन लोन आसा। सो आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केला थ्रू द कमिटी एंड कमिटी हॅज सबमिटेड अ रिपोर्ट दॅट फाल्यां जर मायनिंग कमी जालें आनी जर तितले डिमांड आयनोराक आसपाना जाल्यार बाकीच्या बाजीचें कितें करपाचें। सो जे कोणाचे बाजीचे लोन आसा आनी तांकां जर कमी प्रायस मेळटा मार्केटान जाल्यार ती बाजी स्क्रॅप करपाक जाय आनी गव्हर्मेंटाक दिसता तर आमी स्क्रॅप करपाक जाल्यार आमी स्क्रॅप करपाक तयार आसा। पण आमचो जो स्क्रॅप व्हॅल्यू आसा आनी लोन आसा त्यातली जी तफावत आसा ती त्यांनी गव्हर्मेंटान आमकां दिवपाची। सो इतली जी एक्सेस बाजी मार्केटान जाता ती आमी काडपाक तयार आसा। वी आर ऑल्सो गोईंग टू 25-26 तारखेक आमी दिल्ली धरणां करतले जंतर मंतरा कडेन। We would like to appeal to our government to declare Goa as a mining ban affected area, because if we are declared as a mining ban affected area, we can go to the Reserve Bank and make efforts to get at least some waiver of the interest due. But as banks compound interest every month, there's going to be interest on interest, and our liability is going to be something like 30 crores in 1 year, additional interest. So our appeal is to the Goa government and to our Honorable Chief Minister, kindly declare Goa as a mining ban affected area, so that not only the barges, even the trucks, machinery people can go back to the banks and ask for a waiver of interest. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।